जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांदो जी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यान ताणेल्यान भुकेल्यान तांकां सगळ्यांक जेजूच्या नांवान हांव येवकार दितां ह्या म्हज्या यूट्यूब चॅनलान जो आयचो विशय हांव घेवन आयलां तो बी तो पुस्तकांतल्यान 8वो ओवेसवर 5वी आनी 6वी वड तर प्रितीच्या भाव भयणांदो हे वेळार आमी हे तोबिताच्या पुस्तकांतलें आमी वाचूया आनीक हे पवित्र पुस्तकांत देवाचें उतर आमी हे वेळार घेवया ताच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया आनीक देव कितें सांगता ताचे कान दिवन आमी आयकुया तर पयलें आमी इंग्लीश भाशेन वाचतले उपरांत कोंकणी भाशेन वाचुया तर तोबीत 8:5-6 God of our ancestors, you are worthy of praise. May your name be honored forever and ever by all your creatures in heaven and on earth. You created Adam and gave him his wife Eve to be his helper and support. They became the parents of all mankind. You said, "It is not good for man to live alone. I will make a suitable helper for him." Praise the Lord. Hallelujah. तर आमी ह्या वेळार कोंकणीन वाचुया तोबीत 8 5वी आनी 6वी वड. ती उठली आनी ती दोगांय मागणें करूंक लागलीं आनी ताणें अशें सुरू केलें, "महिमा तुका आमच्या पुर्वजाच्या देवा, सासणाच्या सासणाक तुज्या नांवाक महिमा. स्वर्ग आनी तुवें रचलेल्यो सगल्यो वस्तू तुका महिमा दिवं. सासणाच्या सासणाक आदावाक तुवेंनूच रचलोय. ताची सांगातीन आनी आदारीन जावंक एवेकूय तुवेंनूच रचली आनी ह्या दोगांय तावन मनशाकूड उगजले. तुवेंच म्हटलें, दादलो एकलो आसल्यार बरें न्हय, ताचे सारकी ताका एक सांगातीन करून दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर प्रितीच्या भाव भयणांदो हो विशय हांव घेवन आयलां. तो विशय गो बायलेचेर आटापलेलो आसा. तर जेन्ना तोबियास हो तोबिताचो पूत जेन्ना तो काजार जाता आपले पत्नीच्या सांगाताक आपणाचे घरकान्नीच्या सांगाताक तो एका कुळांत तो आनी ताची घरकान्न मागणें करूंक लागतात. ती पयले सुवातेर देवाक ती महिमा दितात तांच्या पुर्वजाच्या देवाक. तर हे वेळार आमी केन्ना आमच्या देवाक महिमा दिता काय? घरकान्न आनी घरकार ही दोगांय मेळोन सांगातान मागणें कोत्ता काय? तर हे पयत पुस्तकांत तोबिताच्या पुस्तकांतल्यान आमकां 8व्या ओवेसवरांत आमकां एक शिकवण मेवता. ती शिकवण म्हणल्यार घरकान्न आनीक घरकार आनी दोगांयनी सांगातान देवाक मागणें करूंक जाय, देवाक वाखाणूंक जाय, देवाक महिमा दिवंक जाय. आनीक ह्या पुस्तकांतल्यान आमकां काय बरी 6वी वड आमकां मेवता. आदावाक तुवेंनूच रचलोय. ताची सांगातीन आनी आदारीन जावंक एवेकूय तुवेंनूच रचली. तर प्रितीच्या भाव भयणांदो जेन्ना आमी ह्या संवसारांत आयलीं ह्या आदामाच्या ह्या मनशा कुळांत आमी उपजलीं त्या वेळार बापान आमकां एकसुरें दवरूंक ना दादल्यांक. तर दादल्यांक ताणें सांगातीन दिली
आदावांक एवेच्या रुपान ताका सांगातीन दिली तशी आमकांय आमच्या जिवितान आमकां घरकान्न दिल्ली आसा. तर आमी सदांच घोरकान्नीच्या सांगाताक आमी मागणें करूंक जाय आनी घोव बायलांच्या एकवटान सदांच देवाक महिमा दिवंक जाय. हे पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें आसा तोबिताच्या पुस्तकांतल्यान. जेन्ना तोबियास आपले घोरकान्नीच्या सांगाताक मागणें करता आनी तो पयले सुवातेर देवाक महिमा दिता आनीक ताच्या नांवाक वाखाणटा, ताच्या नांवाक तो महिमा दिता. कित्याक स्वर्ग ताणेंच रोचलाय आनीक जें कितें ताका मेवलें ते पासो तो देवाक आर्गां दिता. काय बरी सांगातीन ताका मेवली. तर आमी आमच्या जिवितान देवान आमकां सांगातीन दिल्ली आसा, सांगाती दिल्लो आसा, जावं ती बायल जावं ती दादलो, जावं ती घोरकान्न जावं तो घोरकार. आमी सदांच एकवटान रावंक जाय आनी देवाक महिमा दिवंक जाय. सांगातान आमी मागणें करूंक जाय. आमी सांगातान मागण्यांत वेळ सारूंक जाय. तर हो ल्हानसो एक विशय आसलो. तर हांव सोजमोतां हें देवाचें उतर तुमी आयकलां, तुमच्या जिवितान तें काम कोत्तेलें आनी हांव तुमचे लागीं विनोती कोत्तां. हे पवित्र पुस्तकांतल्यान तोबिताचें पुस्तक 8वो 20 5वी वड आनीक 6वी वड तुमी वाचात आनी ह्या पुस्तकांतल्यान तुमी जाणवाय घेयात, बुद्धी घेयात, देवाचें उतर तुमी नियाळात. कित्याक जण एकल्याक देवाचें उतर गरजेचें. तर हांव सोजमोतां म्हज्या मोगाळ भाव भयणांदो, हो विशय आसलो काजारी जिविताचेर, दादलो आनी बायल, घोरकान्न आनी घोरकाराचेर. तर म्हजी एकूच विनोती तुमचे लागीं, सदांच तुमी एकवटान रावन मागणें करचें आनी वर्ते देवाक तुमी महिमा दिवची. तर इतल्यान हांव म्हजो विडियो सोंपयतां आनी तुमचे लागीं मागतां जाता तितलो हो विडियो तुमी शेअर करात, जावं ते तुमच्या इश्टांक मित्रांक तुमी धाडात. जेन्ना तुमी ह्या देवाचें उतर तुमी धाडटलीं, तीं वाचतलीं, तीं आयकतलीं, तांच्या जिविताची बदलणी देव तांच्या जिवितान बदल करतलो. तांच्या जिविताची बदलणी जातली. कित्याक हें देवाचें उतर जावन आसा सत, वाट आनीक जिवीत. तर मोगाळ म्हज्या भाव भयणांदो, हो ल्हानसो संदेश आसलो. हे वेळार हांवें तुमकां दिल्लो आसा आनी जीं कोण आयकतात हे विशय, देवाचें उतर, तांकां सगल्यांक हांव परत एक पावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान म्हजो हो विडियो सोंपयतां.